मडगांव आकेच्या स्टार होम्स हावसिंग सोसायटीची संरक्षण वणत व्हड पावसाक लागून कोसळ्ळी. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच लुकसाण वा कोणाक जखम जावंक ना. पूण हाका लागून समाजातल्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण पातळिल्लें आसा. थंयच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या कांय दिसांसावन वणत एका वटेन बावगल्ली दिसताली खंय. संरक्षण वणटीची बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हणून मालका कडेन परत एक फावट कागाळ करून लेगीत ह्या प्रश्ना कडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप थंयच्या थळाव्यांनी केला. आयज इन्सिडन्स सारको सॉल्व जाल्लो आसा की एरिया बाबुळेकाच्या फाटल्यान आख्या पडटा स्टार होम्स कॉपरेटीव हावसिंग सोसायटी आनी ही बिल्डींग सी ही जी फाटली तुमी वणूक पळयता ती आख्खी वणूक कोसळिल्ली आसा. कारण म्हणजे पावसान लास्ट 2 वर्सां पयलीं ताका सांगिल्लें की ही वणूक ऑलरेडी बॅन जाल्ली आनी ऑलरेडी तांकां ह्या ओनराक सांगिल्लें की मातशें तुमी रिपेर करात. तेंच्यांनी आमचे सिरियस घेवूं ना आनी आयज इतलो व्हडलो मोठो इन्सिडंट जाला. गाड्यांना लोकांच्यो गाडी पार्क केल्ल्यो आसता त्यो एक एकदां डॅमेज जावंक शकता, पण आयज गाडी नासल्या कारण डॅमेज जावंक ना. आनी हे ओनरान पयलींच सांगिल्लें की मातशी तुमची वणूक जी आसा रिपेर करची, पण तेणें त्या टायमारूय आयकूना आनी ओनूय आयकूना. पावस इतलो पडटा आनी एवरी टायम आमी कोणाक ब्लेम करूंक शकना. सो आयज तुमी हे खूब व्हडलें एक इन्सिडंट जाल्लो आसा.